आज गोंयांत कितलेशे विशय गोंयचे जनतेक त्रास करतात. जे दोन तीन विशय आज प्रामुख्यान एक रेल्वे बद्दल, दुसरो राफेल डिला बद्दल आनी तिसरो समाजाचे थोडे ज्यो गोंयांत संघटना त्यो कशे तरेन हें करतात हे बद्दल आमकां सगळे सविस्तर मांडटलो. पयलो विशय जो राफेल डील ह्या संदर्भात. दुसरो विशय लोकशाहीची कशे रितीन BJP हट्टा करता तेंचे, खास करून तेंचे ऑफिस बेरर. आणि तिसरो विशय जो ज्वलंत विशय जावन आसा जे आमचे पारंपारीक रेवेचो वेवसाय करपी गोंयकार, खरे नीज गोंयकार आसा तेंचेर कसो अन्याय जाता आनी कशे भायल्या देशांतून येयल्ली रेंव हांगा बेकायदेशीर ती कशी हांगा विकता हेचेर हो आमचो तिसरो विशय आसा. तर आयज पयलो विशय राफेल डील जो काँग्रेस पार्टीन फाटले कितलेशेच म्हयने तेचेर आक्रमक जावन आवाज उठयला. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुलजी गांधी हांच्यांनी ह्या विशयाचेर वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्माचेर आपणाचे जे विचार आसात आनी देशाच्या हिता खातीर जे विचार आसात आनी कशे रितीन देशांत भ्रष्टाचार ह्या राफेल डिलाच्या नांवान जाला, कशे तरेन देशाचो चौकीदार जेचे काम देशाची सुरक्षा, जेचे काम देशांत जावपी भ्रष्टाचार, जेचे काम लोकांक सेवा दिवपी चौकीदारूच जेन्ना चोर जाता हो विशय लावन धरलेलो आसा. आनी काल गोंयांत BJPचो आदलो MLA, BJPचो लिडर सुभाषबाब फळदेसाय सुप्रीम कोर्टाचो आदेश येयल्या बरोबर रोखडोच एकदम फास्ट पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेस पार्टीचेर आरोप केले. तर आमी आयज ह्या खिणाक काँग्रेस पार्टीच्या वतीन जो सुभाष फळदेसायान विशय मांडला तेचे आमी प्रत्युत्तर तेका आमी दिवपाक हांगा येयल्ले आसा. राफेल डील हो गोंयच्या जनतेक आतां नवो ना, सगळ्यांक खबर आसा की केदो व्हडलो भ्रष्टाचार ह्या राफेल डिलांतल्यान जाल्लो आसा. कशे रितीन नरेंद्र मोदीन जो देशाचो प्रधानमंत्री आसा तेणे आपणाच्या बिझनस इश्टाक हे डील दिला, जेणे केन्ना खेळणी सुद्दां करूंक ना, तेका ही विमानां करपाचें डील दिला. आमचो नरेंद्र मोदी आमच्या देशांतल्या तरणाट्यांक भज्यांचें डील दिता आनी राफेलाचें डील हे आपणाच्या बिझनस इश्टाक अंबानीक दिता. आनी हो विशय सबंद देशभर हो विशय सगळ्या लोकांक खबर आसा. अजाप दिसता आमकां की जो कॅग रिपोर्ट CAG रिपोर्ट, जो CAG रिपोर्ट PSC कडेन सादर करपाक जाय आसलो, जेची चर्चा JPCन जावपाक जाय आसली आनी तेच्या नंतर तो पब्लीक डॉक्युमेंट जाता. हेचेर भासाभास जावच्या आदींच हो रिपोर्ट तेंच्यांनी खंयच्या पार्लमेंटान डिस्कस केलो, नागपुरात केलो काय फ्रांसान केलो, खंयची JPC बसली आनी खंयसर त्या CAG रिपोर्टाचेर भासाभास जाली आनी तो व्हरून तेंच्यांनी सुप्रीम कोर्टाक सादर केलो. आमचो जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा श्री खर्गेजी हेंचे कडेन आयज बसून, जे PSCचे चेअरमॅन आसात तेंचे कडेन आयज बसून CAG रिपोर्ट पावूंक ना की ह्या विशयाचेर पार्लमेंटान भासाभास करात. हेची पुरायेन इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. हे प्रोब JPC जॉयंट पार्लमेंटरी कमिटी कडेन आजून पासून एक कित्याक चर्चा जावना
हेंय सांगचें पडटलें. ज्यो अनेक संस्था आसा आनी ज्यो संस्था लोकांचे उदरगती खातीर आसा, लोकांच्या कल्याणा खातीर आसा, समाजाच्या कल्याणा खातीर आसा आनी लोकशाही मार्गान तेंची वेंचणूक जाता, तेंचें इलेक्शन जाता. फाटल्या दिसांनी, फाटल्या म्हयन्यान 25 तारखेर भंडारी समाजाचें इलेक्शन जालें. 27 तारखेर ताचो निकाल येयलो आनी ह्या निकालान अशोक कृष्ण नाईक हे जैतिवंत जाले. आनी जो आदलो अध्यक्ष आसलो अनिल बाब होबळे हेणी तुरंत आपल्या पदाचो ताबो नवे समिती कडेन दिवपाक जाय आसलो. अनिल बाब होबळे हो बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट जावन आसा. जशें गोंयान मुखेलमंत्र्याचे कदेलीचे बाबतींत जाल्ले आसा, तोच प्रकार तेंचे जे सेकंड लायन लिडरशीप आसा पार्टीन तेच करपाक लागले. तर आमी हे मानसिकतेचो निषेध करता आनी मागणी करता की अनिल होबळे बाब जो बीजेपीचो वायस प्रेसिडेंट जावन आसा तेणी ताबडतोब हो ताबो नवनिर्वाचित समिती कडेन दिवचो. गोंयान जो रेती वेवसाय आसा तो गोंयांतले पारंपारीक नीज गोंयकार, कश्टकरी गोंयकार जो रेवेचो धंदो करता तेंच्या पोटार पांय दवरून मलेशियाकसून हाडलेली रेंव विकपाचो काळो धंदो गोंयांत चालू जाला. प्रचंड भ्रष्टाचार आनी प्रचंड लूट ही ह्या रेवेंतल्या वेवसायांतल्यान गोंयांत चालू आसा. आनी हे दाखोवन दिता की आमी जो पयलीं सांगला सुटकेस टू सुटकेस जो प्रकार एक नवो सुरू जाला गोंयांत, हो सुटकेस टू सुटकेस प्रकार ह्या रेवेच्या वेवसायांकूय लागू जाला. कोण यांचो बॉस आसा, कोण यांचो गॉडफादर आसा जो रिजेक्ट जाल्ली ही रेंव गोंयांत विकपाचो गैरप्रकार करता? कोण हो मनीस आसा जो गोंयकार, जे नीज गोंयकार आसा, जे कश्टकरी गोंयकार आसा, कितलीशींच वर्सां जे गोंयकार आपणाचो वेवसाय ह्या रेतींतल्या धंद्यांतल्या माध्यमांतल्यान आपणाचो घराबो चलयता, तेंच्या पोटार पांय धरून हो दुसरे वाटेन वेवसाय करपाचो धंदो करपी आनी तेका पाठबळ दिवपी हो गॉडफादर गोंयांत कोण तयार जाला? बरो आसा की गोंयांत रेती वेवसाय ठप्प पडलेलो आसा, बंद आसा. आमी मायन्स डिपार्टमेंटान रिन्यूवल एप्लिकेशन ऑक्टोबरांच्यान करून सुद्दां आयज पर्यंत आमकां आमची रॉयल्टी घेतिल्ली ना आनी सेंट परमीट रिन्यू केल्लें ना. पूण ह्या रेती वेवसायाचेर गोंयचे 570 लोक डिपेंडेंट आसा. तितून मांडवी रिवर्सान 300 रेती वेवसाय आसात. ते म्हाका सदांच फोन करून विचारता केन्ना जातली बाबा रेंव स्टार्ट, आमची बँकीन लोन आसा भरपाची, आमचे घर संवसार चलना, आमकां त्रास जाता, मानसीक त्रास जाता. एकदम तेंचे काकूट ते येवन आमकां सांगचें पडटा 8 दिसान जातली, आयज कोर्टाचो निकाल येतलो, परतो निकाल फुडें वयता 8 दिसान, परते सांगता. आमी अक्षरशा तेंचे एकदम तेंचे संवसाराक सामके एक वायट परिस्थितीन ते आयज तेंची फॅमिली वता. तेंचे टनांनी आनी आमचो मिटरांनी, गोंयान मिटरांनी हिशोब न्हू. हय, आनी त्या बाबडे आमचे गोंयकारांक हें करता, दिशाभूल करता. 1000 रुपया मिटराक. आनी वयल्यान आमी तितून रॉयल्टी भरता, तितून रॉयल्टी भरता, डबलीन जाता डिबलीन. आनी ती रिजेक्ट पाडेलो माल, रिजेक्टेड माल तो. इट इज रिजेक्टेड माल, इट इज फिजिबल ना तो एका. आनी तितून सिलिका म्हणटा ते कंटेन मिक्स आसा, कंटेन ऑफ सिलिका.